पेडणेच्या एक्साइज अधिकाऱ्यांनी डुप्लिकेट स्टॅम्प मारिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्सांतली ई चलनां आपल्या हाताक लागल्यात असो दावो काँग्रेसीच्या संजय बर्डेन केला। आता तरी पुलिसांनी FIR दाखल करची, करिना जाल्यार हायकोर्टात PIL घालतलो। तेणे शिटकावणी दिल्या। मिडियाक ताणे कांय चलनां दाखयली। पळयात पुराय बातमी। पेडणेच्या एक्साइज विभागातलो घोटाळो गोंयांत बरोच गाजलो। काँग्रेसीच्या संजय बर्डेन तर 3 म्हयन्या आदीं पेडण्या पुलिशेंत आनी पणजे एक्साइज कमिशनराकय ह्या घोटाळ्याचेर FIR दाखल करची आनी घोटाळ्याची चौकशी करची अशें मागिल्ले। कमिशनर अजूनय चौकशी चल्ल्या अशेंच सांगता। आयज एक म्हत्वाचो दुवो मेळ्ळा, तो आपणे पेडण्या पुलिसा कडेन दिला। आता तरी कारवाय करची, संजय बर्डेन मागला। रबर स्टॅम्प तयार केलेलो मनीस आयज तेजेर FIR जायना म्हणून हांवें आयज परत इन्चार्ज म्हटला हांवें पुलीस स्टेशन ऑफ पेरनेम ताका रिक्वेस्ट केला की नॅशनलायज बँक एक आसा सेंट्रल बँक पेडणेची, तर गव्हर्मेंट ऑफ गोवासून एक्सायज डिपार्टमेंटाच्यान जे पयशे रिसीव केलेले मॅनेजर आसा हांगा रबर स्टॅम्प आमचे ऑलरेडी आसा। रबर स्टॅम्प आसा आमचो, हेजे कडेन ऑलरेडी रबर स्टॅम्प जो आसा न्ही हो ऑलरेडी आमचे कडेन आसा। जे चलन जे पेड केलेले नॅशनलायज बँकेक ऑलरेडी पयशे पावल्या। हे रबर स्टॅम्प जे आसा न्ही चलन जे आसा हेजेर अशें दाखयलेलें आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, हे पळयात तुमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हेजे बरयलेलें एक्सायज डिपार्टमेंट ऑफ पेरनेम एक्सायज ब्रांच आनी रबर स्टॅम्प सेंट्रल बँकेचो आसा। दॅट मिन्स बँकेचो मॅनेजरान ऑलरेडी पयशे रिसीव केले अशें तरी दिसता आमकां। एका वाटेन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सांगता जो स्टाफ जो आसा हरीश नायक जो आसा तेणी पयशे डुप्लिकेट स्टॅम्प तयार केला आनी रबर स्टॅम्प तयार केल्या। तेन्ना पेडणे पुलीस स्टेशनाच्या इन्चार्जाक फाटल्या दिसा हांवें कंप्लेंट केल्ली, तेणी आयज पासून एक्शन घेतलेली ना। कित्याक लागून म्हाका खबर ना। जेन्ना पेपराचेर येयलें तेन्ना कळ्ळें न्हू, तेन्ना पेपराचेर जेन्ना येयलें म्हणून कळ्ळें न्ही तेन्ना हांगा FIR कित्याक लागून जावंक ना म्हणून आमकां डावट मारलो की एक्सायज कमिशनर कोणाक तरी सांबाळपाचो प्रयत्न करता आनी जे इतलो घोटाळो जर रबर स्टॅम्प जर तयार करून FIR जायना तर पुलिसांचेर आमकां विश्वास कसो येतलो खबर आहा की एंटी करप्शन जेन्ना ब्युरोक जेन्ना कंप्लेंट जेन्ना दिता तेन्ना हांगाली इनिशियल स्टेप फर्स्ट स्टेप म्हणजे पेडण्यान जेन्ना ज्या ठिकाणी चोरी जाल्लेली आसा थंयसरले एक्सायज इन्स्पेक्टरान हांगा पुलीस कंप्लेंट करूंक जाय आसली की डुप्लिकेट चलनां आनी डुप्लिकेट स्टॅम्प जो आसा आनी मागलो स्टॅम्प तेंचे कडेन। स्टॅम्प खंय आसा काय म्हणटा ते स्टाफ सांगता कितें खबर आसा स्टॅम्प खंय तेडे नासलोच, मारलो कसो। पूण हेंच्यांनी रबर स्टॅम्प जो आसा न्हू विदावट गव्हर्मेंट आतां नॅशनल बँकेचो स्टॅम्प हे तयार करता गव्हर्मेंट ऑफ गोवा। सगळी मेळोन 76 चलन्स आसा जी एक्सायज डिपार्टमेंटान फेक केलेली आसा आनी ती चलन्स आहा न्ही गव्हर्मेंट ट्रेजरीन वचोंक नासली। हे तुका आतां RTI दिल्लेले आसा। हे RTI थ्रू एक्सायज डिपार्टमेंट ऑफ पेरने हांवें घेतलेली आहा। एक्चुली म्हाका मेळना नासली, आज यो फाल्यां यो परवा यो करताले। 3 म्हयने फाटल्यान लागून तेंच्यांनी म्हाका दिले। कित्याक लागून घेतल्या पब्लीक PIL घालपाक हायकोर्टान की हांगाले जर PIL जर आतां जर FIR जर करूंक ना जाल्यार हांव हायकोर्टाक वयतलो ऑनरेबल हायकोर्टान आनी हे जर FIR करिना जाल्यार हांगाले स्थानीक इन्चार्ज जो आसा आनी कमिशनर हांव कोर्टान उबो करतलो आनी तांकां पार्टी करतलो। तुमी कित्याक लागून करूंक नाका। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।